फाटल्या फावट ज्या मतदारसंघातल्यान उणी मतां पडिल्लीं त्या सगळ्या मतदारसंघाचेर लक्ष केंद्रीत करतलो अशी माहिती भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडेन दिली। या फावट लोकसभेच्या वेंचणुकेत दोनूय सुवाती अवश्य जिखतले असोय विश्वास तानावडेन ह्या वेळार उक्तायलो। ना तशें कांय ना, कशें आसा की आमी प्रचार आनी प्रसार पार्टीचो आमी सदतीत करत आसा। बूथ सशक्तीकरण अभियानाचो कार्यक्रम चालू आसा। ताका लागून 2 दिसां पयलीं आमच्या पार्टीचे नॅशनल जनरल सेक्रेटरी विनोद तावडेजी गोंयांत आयिल्ले आनी तांच्यांनी उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा अश्यो दोनूय बैठका केल्यो। दक्षिणेक बैठक करता आसतना बूथ सशक्तीकरण अभियान आनी लोकसभा प्रवास देशभरा भितर 160 मतदारसंघ आयडेंटिफाय केला की जे मतदारसंघ आमी लास्ट इलेक्शनाक हारिल्ले आनी त्यामुळे ते स्पेशली त्या मतदारसंघा भितर लक्ष दवरून ते मतदारसंघ आमी कशे जिखतले हाची स्ट्रॅटजी आनी तेजें प्लॅनिंग ऑलरेडी सुरू जाल्लें आसा। आनी त्यामुळे गोंया भितर 2 सीट आसात, उत्तरेक आनी दक्षिणेक। आनी पूर्ण दोनूय गेल्या वेळार आमी केवळ 50% रिजल्ट दिवपाक शकले, पण ह्या वेळाचेर आमी 100% दोनूय सीट जिखून हाडटले आनी 100% यश लोकसभेक सरकार केंद्राक आसा तें परत एकदां घट्ट करपाक सबंद देशभरा भितर ज्या तरेन वातावरण जर आसा पळयलें जाल्यार म्हाका दिसता गेल्या वेळार 303 खासदार निवडून जाल्ले, ह्या वेळार 350+ जातले हो पूर्ण विश्वास आसा।